देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 21:4 आनी वोड 16-18. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात, तुमच्या बऱ्या कोडण्या मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजूय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणाक मनशां मोदें मान मेळचे खातीर तशें करतात, हांव तुमकां खरें सांगतां. तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करतात तें तुज्या दाव्या हाताक कळोवचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात, लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर. देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरें सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धापल्या उपरांत तुवें गुप्तीन आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोटीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काडूंक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर. तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. देवाचें उतर, देवाचो व्हड उपकार. आयज प्राचीत काल सुरू जाता. मनशा तूं दूल, आमच्या कपलार गोबर लावन आयज तावन आमी प्राचीत काळ सुरू करता. हे 40 दिसांचे यात्रेन जेजू आमकां सांगता की हो काळ जावं दी न्हय भायलो देखावो, पूण जिविताची खरी नवसरणी. कशें आमचे मागणे, उपास आनी बऱ्यो कन्यो आसच्यो तें जेजू आमकां सांगता. जें कितें आमी बरें कोत्ता तें गुप्ती कोत्ता तेन्ना स्वर्गीचो बाप आमकां मजुरी दितलो. भाग्योन दामयान एक पाद्री मोळोकाय जुंव्यार कोट जाल्ले मोदें ओगेपणान आनी मोगान वावुरलो. आपल्या वावराची तुरतुरी ताणें वाजोवंक ना. तांच्या सांगातां मागणें केलें, तांच्या गयांक वोकोत लावन बांदले, आनी त्याच जुंव्यार तो मेलो. ताच्या साद्या आनी कठीण वावराक स्वर्गीच्या बापान मजुरी फावो केली. पवित्र सभा आमकां ह्या प्राचीत काळांत उपास, मागणें आनी दान दिवंक आमकां शिकयता. आमी गुप्ती हें सगळें करुया. आमकांच विचारुया, कसली नवसरणी प्राचीत काळांत हांव करूंक आशेतां. आमेन.